मोगाचेनो आम्ही आज हांगासर पळय सक्रामेंताक मान करूं ताका आराधन करूं ताची स्तुती करूं हांगासर जमल्या ह्या विशेष तरान ह्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत पिडेस्तां खातीर भेटलेलो म्हयनो हो पिडेस्तां खातीर मागो आनी ह्या साप्त्यांत लूज साहेबीचें फेस्त आमी केलें आनी आज सुमी जेजू हांगासर येता आमचे सर पिडेस्तांक बळ भलायकी दिवं आज आमची पिडा हांगा समर्पण सुमेच्या पांयांत दिसून जेजूक आमी आमच्या जिवितांत आमच्या सांगात आपणून आमी हांगासर आसा तर ह्या बऱ्या देवाक आमी गीत आमी गावया म्हज्या देवा तूं सर बरो म्हज्या देवा तूं सर बरो रसना मोगा देवा तुझ्या लागता मोगा देवा Dantlo jedor raklo moga deva tuja lagta baris moje tuka dita moga देवा तुझ्या लागता खाडी मोजे तुका दिता तुझ्या रक्तान तुझ्या मासान म्हाका पोसलें तुवें व्हडा मोगान म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय सर्गात आयजी म्हाका केलोय आज ह्या सुमयाक आमी आराधन करून गावया तुझ्या रक्ता तुझ्या मासा म्हाका पोसला व्हडा मोगा मोचे खातीर कुर्सार मेलोय सर्गा म्हाका केलो मोगा देवा तुझ्या लागता खाडी मोजे तुका दिता मोगा देवा तू
तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका दिता रक्ता गाम कोर्द्या मार कांट्या मुकुट कुर्सा भार उक्ते गाई रक्ता झरी देखता जायना अनुपकारी सोमयाक आमी आज देखी आमी पाशांव आमचे खातीर ताजे कश्ट आमचे खातीर ताजो कोडू पाशांव आमचे खातीर ताका आमी देखून ताच्या गाया मारिफात ताच्या रक्ता मारिफात बरेपण जोडूंक आमी हांगासर आयल्या खंडीत जावन ह्या सोमयाक आज नमान को आराधन को आयल्या वाजता आमी हांगासर आयच्या दिसा आमचे सांगाता गीत आमी गावया रक्ता गाम मुकुट कुर्सा उगते गाई रक्ता झरी देखता जायना अनुपकारी मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका दिता आमी आतां आज आमी आमच्या आराधन भोव मोठ्यान करतल्या थोडो वेळ सुमेची अर्गां स्तुती करया ताच्या बरोबर मनशाक असो रक्षक जेजू म्हणलें गीत आमी गावन आमी सोमयाक आणखी लागीं येवन प्रयत्न करया अर्गां तुका सोमयान जेजू वगळाप तुका सोमयान जेजू महिमा तुका सोमयान जेजू आराधन तुका सोमयान जेजू स्तुती तुका सोमयान जेजू मान तुका सोमयान जेजू हर्षितां तुका सोमयान जेजू होसाना तुका सोमयान जेजू हालेलुया 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 सोमयान जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव तुका नमान करतां आराधन करतां स्तुती करतां मान करतां हांव तुका हर्शितां अर्गान जेजू वगळाप जेजू महिमान जेजू सोमयान जेजू सोमयान जेजू तुवें केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर हांव तुका अर्गां दितां म्हाका तुवें राखलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हज्या पिडेक वखाद दिलें आज म्हणसर जिवूस तुवें म्हाका सांबाळलाय सोमयान जेजू हेरांत हांव धैर्य बुजावण आधार म्हाका फोव केलाय सोमयान जेजू तुज्या साक्रामेंतांचे बोड सकत म्हाका दिल्याय सोमयान जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान म्हाका नितळ केलोय म्हज्या पातकांचे बॉक्साने दिलें म्हज्या सोडवणदारा हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां सोमयान जेजू हांवें सदांच तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक तुजो पवित्र आत्मो म्हाका सांगाती जावन तुवें दिलाय अर्गां जेजू वगळाप जेजू महिमान जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 सोमयाचो तूं मोगनी हाडन मनशाक असो रक्षक जेजू म्हणलें गीत आतां आमी गावया
मनुष्या कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा आपयतासा तुका आपयतासा तुका आपयतासा परत एवढी गावया मनुष्या कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्ट आणि नष्ट संपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्ट आणि नष्ट संपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतासा आपयतासा शांतीच्या आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेसू मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा हातकाच्या कणकान बुडोवन आसच्यांक बरोसो सांडून रोडोन आसच्यांक हातकाच्या कणकान बुडोवन आसच्यांक बरोसो सांडून रोडोन बसच्यांक विश्वास पांकोवन रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपयतासा विश्वास पांकोवन रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपयतासा उबी रावया मनशा कुळाचो रक्षक जेसू म्हाका आपयतासा म्हाका आपयतासा म्हाका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेसू म्हाका आपयतासा म्हाका आपयतासा हालेलुया 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 सोमिया जेजू म्हाका तुवें आपयलाय सोमिया म्हज्या रक्षका म्हजी पातकां धुवन काडच्याक पातकाच्या कोंडान बुडोवन आसच्या म्हाका आज वयर काडच्याक आज म्हाका बुजोवन दिवच्याक म्हाका आज धैर्यान भरच्याक म्हाका आज तुज्या भावार्थान घट करच्याक म्हाका आज स्वस्तीक करच्याक हालेलुया हालेलुया सोमिया जेजू आज म्हाका आपोवन हाडलाय आज म्हाका आपोवन हाडलाय सोमिया नवो भरवोसो दिवच्याक नव्या जिवान भरच्याक आज म्हाका आपोवन हाडलाय सोमिया हालेलुया 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 कारका होगला स्तुती जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू होसाना तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 सुरेश पर तुमचे सवय आसो मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया सांज जातास जायत्या देंवसार लागल्या जाणांक लोकांनी ताची अशी हाडली आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसरां धांवडायलें आनी पिडेस्तां सगळ्यांक ताणें गूण केली अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिरां ताणें वावयली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकडी तुका क्रिस्ता बसया मोगाच्या भावा भयणीनो आमी ह्या दिसांनी हर एका शुक्रारा आमी नियाळटा बरवोसो आमकां निराश करिना कितें आमी कोणें निराश जावचें न्ही अवघडां जालीं अणवरां जालीं पिडाशिडां आयलीं मरणां आयलीं खंयच्या ती निराशी जावचें न्हय प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. 3 वर्ते शिकून सांबाळून करून गेला पहिल्या पत्रांत आवाजवान 13 वड भावार्थ बरोवसो मोग हे 3 वर्ते शिकून आज हे शिकून आमकां जायचें जाल्यार आज कितें शिकून आमकां मेळना अशें आडायता. पाताक बरोवशाक विरोध येता. पाताक बरोवशाक विरोध येता. निरासपणान आमकां भरता. देखून आज आमी देवा तें धांवून आयल्या बरोवशान भरच्याक आनी आज आमकां बंद जाली वाटा पातका वरवीं ती आमी उक्ती करी जाय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. पयलीं पुस्तक हांवें पळयता बरोवशान आसच्या मनशांक पाताक आयलें दसूं. पाताक आयलें दसूं आदाम आनी येव भारी संतोशान आसलीं. खंय आसलीं ती खंयच्या तोट्यांत आसलीं भुमीबाई कोटांत बारीक कुशेन आसलीं. उत्पत्ती ग्रंथ आवाजपर 3 8 ते 10 वळ आमी काडल्यार ती पाताक केल्लेंच आदाम आनी येव लिपलीं. कित्याक लिपलीं? कित्याक लिपलीं? बें सुरू जालें तांकां. बें सुरू जालें. पाताक केल्लें ते भिरांत आयली. तांचे ते भिरांत आयली आनी तांकां लज दिसली म्हणून सांगलां न्ही. तांकां लज दिसली. येदो लज नातली. आपणें उणेंपण तांकां दिसलें. देवा मुखार आमी उणी जाल्या भोगलें तांकां. हेरां मुखार आमी उणी जाल्या. आपणाचेंच कितें आसलें एक आपुरबाय चित्रण तांकां उणें जालें. लज दिसली. देवा ती लागशिल्लो मैपा संबंध नासलो तांकां. तो संबंध ताणी होगडायलो. देवा सांगात सदां हीच गजाली मार नासली. संबंध होगडायलो. भिरांत दिसली. लज दिसली. संबंध होगडायलो. आनी हें जाताना आमकां सगळ्यांक पिडात येता. आमकां हें सगळ्यांक पिडात. भिरांत आसल्यारय पिडा. लज दिसल्यारय पिडात. हे पिडा मानसी पिडात म्हणटात एकदम लजीन मुखार येवंक आयकनात आनी कितें आनी परतून संबंध तुटोवचो ती हे पिडा. संबंदांत नात. देवा ते संबंद ना पेला ते संबंद ना. ही विशेष तर तांकां पळयतना ही कितें काय एकतर म्हणटा आमी. एकतर कित्याक पाताक ह्या संबंद आमचे तुटयता. किर्तन 32 किर्तन 38 साम नंबर 32 38 आमी काडल्यार पळया केदळ आमचे अपराध बोगसाले तो मनीस निजाकी सुखी. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आमकां बळबलायकी आसा जाल्यार आमकां सूख. मागेलें मेळ्ळें जाल्यार आमकां सूख. आमकां समाधान आसल्यार आमकां सूख. आमकां बरोवशान भरलें जाल्यार सूख. पूण आमी वगडायता केदळा पातका वरवीं. कुडीची पिडा माथ्या वयर येता. सोसूंक आमकां कस जातात. किर्तन ते 32 38 आसया पिडा येता. एक फावटी एकल्याक बोंबयता हाडलो म्हजे अशें मागण्याक. हाडलो मागण्याक ती आयली पाद्र्यापा म्हाका फादर हाका आमी ऑपरेशन आपोवन व्हरता. कितें ऑपरेशन? काळजाची पिडा. कोणी सांगला काळजा पिडा म्हूण? बोंबयचे डॉक्टरान रिपोर्ट दिल्यात पुरा. आतां कितें कुडी आस्पत्रेक व्हरून ताका एडमीट करन ताका मागीर ऑपरेशन करूंक आसा काळजाचें म्हणून आमी हाडला ताका. ताका म्हणलें तुमी वसा आस्पत्रेक डॉक्टरे पुरो ओपिनियन काडून घेया. आज एडमीट जायनाकात. एडमीट जावन फाल्यां अशें तुका कितें बरें जाता? म्हाका काळजान कठीण दूख आसा. मागीर कितें जाता? म्हाका तकली पडटा. मागीर कितें जाता? म्हाका न्हीद पडना. मागीर कितें जाता? म्हाका भिरांत येता. ताका एक बरें कुमसार केलें. बरें कुमसार केलें. सुटाय कुमसार 100 वर्सां जाल्लीं. आनी प्राय चड जावन वतली कांय एक 28 30. मागीर ताका धाडलो आस्पत्रेक. वच आस्पत्रेक गेले. परिक्षा पुरा केली. त्या दिसा रात म्हणसर जालें दिसता. दुसरे दिसा फाटीं आयलें रिपोर्ट हाडून. पाद्र्यापा डॉक्टरान ऑपरेशन नाका म्हळां. ताका जाय पिडात ना खंय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हें घडलें घडीत तो आतां एका व्हडल्या गॅरेजींत काम करता. मिशिनां उखलता सगळें व्हरता. काळजाय पिडा खंय गेली गे. खंय जाणा येयल्ली?
तो म्हणा लागलो, तो साक्षी लागलो, म्हज्या पाताक म्हज्या तकले वयर जाल्ले, म्हज्या पातकान म्हाका भिरांत दिसताली, म्हज्या पातकान म्हाका काळजान धडधडे येताले, म्हज्या पातकान हांव वचकस जाल्लो, म्हज्या पातकान म्हाका कितें कितें जातालें, न्हीद पडनातलें आनी कितें जातालें. जे दळा पाताक हांव वळखलो, पातकाच्या बॉक्सांनी मेळ्ळे, म्हाका देवान भलायकी पाटीन दिली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पातकावरी आमची मोतीची पिडा बिगडता, मोतीची भलायकी बिगडता. जेरेमिया प्रवादीन सांगिल्लें आसा, पळय म्हज्या परचेर 2 अपराध केल्यात. ती जरीची आशिल्ले जर तांणी सोडल्या आनी पट्टू बांयो कोणल्यात. पट्टू बांयो म्हळ्यार ते हिब्रू भाशेंत येर येयल्ल्यो बांयो. येर येयल्ल्यो बांयो म्हळ्यार लीक जाता, कित्याक म्हळ्यार उदक आमचे जरी न्हय, पावसाचें उदक भरून दवरच्यो बांयो येर येयल्ल्यो. आनी तो गीट पडटा, येर येता आनी आमची मोडकी आमी येर येता म्हणटा. आनी इंग्लिशांत त्या येर येयल्या म्हणजे कोलो शब्द वापरला, खंयचो शब्द अशें फुटता म्हळ्यार काले म्हणटात. मोडकेक काले आयला, हां सारून येते गीट पडटा, पडटा कितें म्हणटा, क्रॅक आयला. आनी हाका ती इल्लो क्रॅक दिसता म्हणटा आमी न्ही गे, इल्लो क्रॅक दिसता म्हणून. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, तुमी थंयसर जिवीत सांडल्या आनी म्हजो पट्टू बांय कोंडल्या. पातकी मनशाने बरापये कुरपेचे सिंहासन सांडटा आनी ते वचून सोरो घी, इश्ट मंत्री घी आनी खंयची वादाक द्रव्यां घी, वायट सवयांक तांदून तो लोळटा पट्टू बांय. कदळ उदकांत धुंक जाताय, सांगा म्हाका, जाताय. कदळ उदकांत धुंक जायना, नितळ उदकांत धुयचें, नितळ उदकांत धुयचें. आमी म्हणटा न्ही थोडी फाटी येता की ना पयशिल्ली मनशां थोडी पयशिल्ल्या व्हडल्यान गटारता भितर व्हरता म्हणटा आमी खरी मेळ्ळी म्हणून. बिरमो तांकां तें अशें कदळ उदक, कदळ उदकां कितलें नितळ करी येता न्ही. पळया हांगासर आमकां नितळ उदक आमकां कोत्ता, आमकां नितळ उदक खंयचें, मेळ्ळें उदक खंयचें म्हणून. नितळ उदक हांगा आसा झर, नितळ उदक झर हांगासर आसा. आज जरीशी आयल्या आमी, तुजे जरीशी आमकां तुवें हाडलाय सोम्या म्हणून आमी म्हणटे आसा म्हणून गायता म्हणून केदाळाय. तुजे जरीशी आमकां व्हड म्हाका सोम्या, तुजे जरीशे म्हाका व्हड. पळया ड्रॉ मी टू दीस रिवर ओ लॉर्ड, तुजें तें आपय, तुजें जरीशें आपय. आज सोम्यान आमकां त्या जरीसरशीं आपयलां. पातका वरवीं आत्मीक परिणाम कितें जाता. रोमाकार पयले पत्र 23 व्हड. पातकाची मजुरी वेजेस ऑफ सिन इज डेथ म्हणून. डेथ म्हळ्यार हें मरण सगळ्यां मरूंक आसा. ससनाचें मरण तें आमी कोणायकी नाका. आमकां ससनें मरण आमकां नाका, आमकां ससनें जियोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पातकावारी ससनें मरणाक येता देखून आज आमकां कुडीची, मोतीची, आत्म्याची भलायकी जाय जाल्यार कातें कालें वळखा जाय. आमी कितें वळखा जाय? हां, आमचे पाताक वळखा जाय. करेक्ट. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जुदास आनी पेद्रू आसले न्ही गे. जुदास आनी पेद्रू एकल्यान विक्रीत केलो, एकल्यान ताका नेघार केलो. पाताक एकच दोगांयचें. तो म्हाका गोतूच ना म्हळें पेद्रून, एकल्यान ताका विकलो 30 नाण्यांक. पूण जुदास निराशी जालो. ताणें म्हाका बॉक्सान ना म्हूण चिंतलें. पेद्रू धांवलो जीव सरशीन. म्हजो सोमी कंडिशन म्हाका बॉक्सूचो सोमी धांवलो. जिजून ताचेर मोगाची दिश्ट लायली. अशें करूं ना, तें आमी करचें. अशें तुवें सांगिल्लें न्ही तुका हांवें, तें आमी करचें, आमी करचें. पूण जेजून ताचेर काकूळची दिश्ट लायली आनी ताका ताचें थंय ओडलो. पातक्याक जेजू ओडटा. जुदासान जर तो जेवशी आयिल्लो जाल्यार जेजू ताका पोटलून धरतो आलो. भियेनाका जुदासा, कांय भियेनाका, हें देवाचें येवजण म्हणटा आलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया आज आमी पाताक रडल्यार बोरवोशान नव्यान जिवन आराम करता. पातकांत आमी पातकाक आमी आड करिना तर जुदासा बरी नास जाता. मानसी परिणाम कितें जाता? निरासपण येता. निरासपण, डिस्पायर. कितें म्हजी पातकां इतलीं व्हड गी, ती बोगसूचें न्हय. वायट सोयो गिरांतीक ते पडल्यात आनी हांव वयर येवचें कशें, आंदून तासता म्हणून. मारेका पातकां बरी जाल्यात आनी तो कितें करता? निरासपणांत उरता.
देवाची काकोळतो मेळची ना म्हणून तो चिंता आनी हें बाच्या जावचें कळलें आनी हें बरो जावचें कळलें तो चिंता तो निराशी जाला देदेस्परा जाला निराशी जाला देखून परतू परतू पियेता परतून परतू वखदांक घेता परतून तेंत घेता परतू परतू येता सवयान पडटा परतून तातूंत जोडटा निराशपण पाताक जर तर तो वळखता आनी आमी आम्हाल्याचे तेंच स्विकार करचे होय हांव चुकलो पूण हांव आतां उठला प्रेज द लॉर्ड पळया देवाची काकूळ मेळची ना म्हण चिंती नाका देवाची काकूळ तर आसा आनी एक देव बक्षिना म्हूण चिंतून काळीज दाड्डे करचे कशेंय पाताक हांवें केलां देव म्हाका बक्षिना आनी करन आसचें आनी कालें कशें हांव पियेलां आनी कालें हांव पिवंडा म्हूण जालां आनी पिवणूच आसचें ना तें जावन आसा विंगड तरीत विंगड ते देव म्हाका बक्षिता बा देव कित्याक बक्षिना पर पाद्र्या म्हणटालो सुद्दां आसा की बक्षिता की म्हाका कित्याक बक्षिना एका निमणेची तप्प सूख सळकी देवा ती आमची तशें चिंतल्यार कितें जाता आमचो आत्मविश्वास उणो जाता देवाचे विश्वास उणो जाता बरोसो कुरपा होगडायता देखून कितें करचें हांवें कितें करचें पातकां वयर उठा जाय वयर उठाना जाल्यार जायना पातकां वयर उठा जाय बक्षांनी मागा जाय त्या वेळा बरोवशें आमी भरता देखून बरोसो म्हळ्यार जायना बरोसो उणें जावं हें कारण कितें म्हणजे पाता जावं बरो वळखा या जेजू आसा बक्षूंक तो आसा काकूळ दाखोव आमी उठल्यार तो आसा आमकां हात धरूंक ये बाबा ये भयणी हांवें तुका बक्षिलां म्हूण सांगूं आनी केदाळा बक्षिता त्या वेळा तूं बरो जाताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलीं गणितां आसात म्हज्या जिवितान रितीर दिताना जाल्लीं थंयसर केदाळा बॉक्सांनी बरें सुटाय कुमसार जालीं ताणें बक्षिलें एकामेकाक बरीं जाल्लीं कितल्या वर्सां गूण जायनातल्यो पिडा कॅन्सर पिडा बऱ्यान गूण जाल्ली साक्ष दिल्ली मनशान ताच्या उपरांत कितलीं 27 वर्सां तो जियेलो ता कॅन्सर पिडा आयली 60 वर्सां प्रायर 27 वर्सां मागीर जियेलो तो ताणें फकत दुसऱ्यांक बक्षिलें आनी देवाच्या बक्षांनी आपणायलें बरो जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची सासारकाय घेतल्यार कितें जाता सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत हावस्वर 2 थंयसर आसात वळी पयलो वळता 17 वळ आसा येली सामुएलीक थंयसर सांगिल्लो तो श्रेश्ठ याजाक येली ताका आसले दोग पूत ओपनी आनी पिनेस तांकां सासार देवाची देव आमचो आमी कितेंय करयत म्हणून देखून ताणें कितें करचें आसलें थंयसर सामुएला पयलो ग्रंथ हावस्वर 2 27 तावन 26 म्हळ्यार 1-17 वळाम सांगता आल्तारीर देवाक भेटयल्लें बरें आसलें ताणें फारचें आसलें भितर देवाक म्हण दवरलें आपणें आनी फारचें आसलें तें केलें तांणी सोर केलें आल्तारीर तावन थंयसर श्रेश्ठ याजकाचे पूत घट्ट जालें बरें जालें सोबीत जालें बरें पूण सोर केलें दुसरें कितें केलें तांणी थंयसर परतून 22 ताणी 25 वाक्या हावस्वर 2 तांणी वायट संबंद सुरू केले ते स्त्री आनी बरें जालें बायर आसताल्यो तांचे लागीं वायट संबंद सुरू केले देवान सडकी घेतली ताणें देवाच्या आसतनाच आसलें मनीस तिसरें ताणें कितें केलें थंयसर येली प्रवादीक सांगिल्लें पळय तें नाश जातलें म्हणून तें नाश जातलें आनी देवाची लेखावर्थ सडकी घेतल्या देव बक्षितलो चिंतून रावल्यात आनी आज सोरपणां सुरू केलीं वायट संबंद सुरू केले आनी कितें देवान प्रवादी मारपाक सांगलें हें नाश जातलें पाताक नाश करता पळया थंयसर झूज मांडलें थंयसर समाज पयलें पत्र हावस्वर 4 10 11 वळ थंयसर फिलिस्तिनांनी धाड घाली तंब बांदले आग पेटत पळोवन येली थंय पळया हांकां लागाड काडले पळया आज अंत्यात चुकी वरवीं कोंदा बाबा तिंद परिणाम जालें पळया
आमची चूक म्हणटा आमी कितें जाता कितें जाता कितें जाता कालय करियत पूण चिंतून आसता पळया कितें देखून सांत आगोस्तीन म्हणटा पातकी तरणाटो सोम्याचे उतार ताका मेळ्ळे बरोवश्यान ताची निदाणे भरली आनी तो म्हणालो तो सांगता कुर्सार जावन जेजू म्हाका सांगता निराशी जायनाका कित्याक कुर्सार जावन एकलो सोर बाच्याव जालो परतून कुर्सार जावन म्हाका दिसता आनी एकलो सोर तो निराशी जालो तो ससनाक मेलो तर आज बेश्टेच सळगी घेवची नाका एक सोर आहा पळय तूं देव जाल्यार म्हाका सकयल देवय म्हणा लागलो एका वर्त सळगी तो देवाचो पूत म्हूण तो वळखूंक म्हजे बरें तूं सोर म्हूण ताणें चिंतलें पळया एका वर्त सळगी नाका देवाची तें भाग्यवंतपण तें आमी सांबाळी जाय आमचो देव भोगसूचो पूण एका वर्त आमी हो त्रास जेवचे न्ही देखून परतून कितें जालें सांतेरेस लिजियाचे ल्हानपण सांतेरेस म्हणटा हांवें सर तरी पातकां आदारलीं जाल्यार एका वेळा आदारलीं तरी म्हजो विश्वास तसोच उरतो काल जाता हांव दूख धरून जेवच्या वेंगयेंत हांव घालती कित्याक वेची पुताचो तो इतलो मोग करता ती म्हणटा ताच्या वेंगयेंत हांव घालती म्हाका वेची पुताचो इतलो मोग करता पापा जुवां पावल दुसरो तो म्हणा लागलो कितें आतां तुजो पावल आतांचो बाप साहेब ताणें म्हणलें हांव तरणाटो आसतना एका कुमसाराक गेलो जेजूत ह्या जागतें आसलें आनी म्हाका इतलें बरें कुमसार जालें म्हजें जिणें परिवर्तन केलें हांवें जेजूत जाया म्हणून जेजूत मेळ्ळो पळया तो एक पातकी तरणाटो आज सगळ्या पोय सभेचो भाग्यवंत बाप म्हूण ताका आमी उलो मारता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पापा जुवां पावल दुसरो भाग्यवंत हप्त्याक हे पटी कुमसार जातालो बी कितें ताणें केलें पातकां करता पातकां कितें करचें म्हणून आमी चिंतून रावचें नाका दुखेस काल जावं सगळें अशी धांवून येया आनी आमी कितें करी जाय तोड कुमसार जाय भलायकी सांबाळतात दुसरें सदां मागणें करी जाय मागण्या देवा संबंद उरता तिसरें दयाळ करण्यो करी जाय दयाळ करण्यो करतना कितें जाता आमी हेरां ते संबंद आमचो उरता आमी हेरांक बरोवश्यान भरता आमी पाता वळखां देवांक बरोवश्यान भरता आमी सदां मागणें करतना देवांक बरोवश्यान भरता हेरांक आमी बरोवश्यान भरतना त्या दळाय देव आमकां बरोवश्यान भरता चवथें दंडवड्यो करच्यो दंडवड्यो करतना आमकां कुडीच्यो वडण्यो आसात पळय त्यो पयस सरतात आनी देवाचे लागीं उरता सदां बरोवश्यान तूं उरता पांचवें ही कोणाडे आत्मीक निर्देशान घेवचें कावन्सिलींग ह्या जागो बरो धर्मी भयण जावं बरो कोणाडे वचून विचारचें हांवें कितें करयेत म्हाका ही सोयी दोसता कालें करयेत आत्मीक आमी आत्मीक निर्देशान विचारचें अशें आमची भलायकी आमी उरोवंक शकता नूर साहेबी फेस्त आमी बोर केलें एक घडी बोर उबी रावया सगळीं आमच्या पाताक वळखोया दोळे आमी धांपया पाताक आमी वळखोया आनी सांगया आमी जेजू हांव तुजो आज मोग करता तुजो हांव मोग करता म्हणून आज जेजूक आमी सांगया आनी खंडीत जावन आज तो म्हाका हांव ताचो मोग करतना म्हज्या पाताक वळखोन ताचो मोग करतना म्हजे वायट सोय सांडटा म्हूण सांगून हांव ताचो मोग करतना जेजू ताच्या मोगान भरता ताच्या बरोवश्यान भरता ते सक्तीन भरता ते भलायकेन भरता सक्कड आमी मागता आमी मात न्ही कितलीं जाणां मागणें पळयतात हातूळणार आसात घरांनी आसून परगांवांत आसून आनी म्हाका कितलीं जाणां सांगतात देव बरें करून ह्या आराधन धाडल्याक फादर म्हजे पासत मागा म्हाका न्हीद पडना फादर म्हजे पासत मागा भुरग्याक काम मेळना फादर म्हजे पासत मागा आमच्या घरांत समाधान ना कितें म्हूण कळना कितें म्हजे पासत मागा म्हाका आणखी विजा येना म्हजें काम जायना आमच्या कुटुंबांत एक वोट ना म्हज्या कुटुंबाक कितें म्हूण कळना आमकां हिराय जाता बेबिरान जाता धडधडे जातात ही कितें म्हूण बगना आमचें कितें आमच्या कुटुंबांत हें जालां आमकां कळना एकूय काम जायना एकूय चिंतले बरी जायना आमची पिडा शिडा गूण जायना वकात पिडा मेळना आनी कितें 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 सदांनी सांगतात आज पाताक वळखोया सगळीं आमी पाताक वळखोया पाताक वळखोन
आज आमी सांगया सोम्या तुजो मात हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां, तुजे वाटेन हांव चलतलों, तुजे संगी हांव चलतलों. सोम्या तुजो हांव मोग करतां. सोम्या सांगया त्या वेळार जेजू आमकां गूण करतलो. गावपी गायताना आमी थंय सांगाता गावया आनी आमी मागया. त्या वेळार आमची पिडा गूण जावंक हांव सांगाता जेजू लागीं मागणेंय करतलो. आमी सांगाता म्हणून तुजो हांव मोग करता म्हणून गीत आमी गावया. पाताक वळखून आमी गीत गावया. पाताक वळखून गीत आमी गावया. आमची पिडा आसा त्या पांयां येताना त्या पांयां येताना समर्पण आमी मागया. आमची पिडा आशिल्ला, आमचे कश्ट, आमचे समाजचे वायट सवयो आनी कितें आसा भिरांत लास हर येता पांयां तळा दवर न्हू. आमी मागया तुजो हांव मोग करता. आमी दापून हात आमचे उबान सोम्याक आमी समर्पण गावया. मोग करता जेजू तुजी पातकां समर्पण म्हूण हांव मोग करता. सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुज्या वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. फाटी सरचोना तुजे पांयां तळा रावतलो. सगळे हात वयर कर नामया, समा हात वयर करया आनी तुज्या पांयां तळा रावतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचोना. परतून तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता. सगळी पिढ्या जिडा दूख सगळी पातकां सवयो समर्पण मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुज्या वाटेन हांव चलतलो. सकयल गावया तुज्या संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचोना तुका हांव अर्गां दिता. निराशपण तो काड सोम्या आनी भरोसो सांडून पातकांती पडल्यान सोम्या. पातक्या कोणान लोलती आसात परत परत पातकान पडटात आनी भरोसो सांडून ती आसात. आज सोम्या आज भरोसो जीव कर. आज नव्यान भरोसो भर. ताची पिडा गूण जायना म्हणून निराशपण पडल्यान सोम्या. तांकां पिडे वकात ना म्हणून निराशपण आसली आसा सोम्या. ते सोयेन तो सुटूंक जायना म्हणून निराशपण आसा सोम्या. आज तांचेर दाये दाखय सोम्या. तांची दुकानां पुसून काड. ते खूब सान्याची दुकानां पुसून काड सोम्या. आज तांचे परतून ती काम नासतना आनी निराशपणांत आसात सोम्या. परतून मस्त कश्टान संपलाल्ली आसात, मस्त पिडे संपलाल्ली आसात, पिडा सोसून जाण्याचे संपलाल्ली आसात, निराशपणांत दुकान आसात सोम्या. कठीण मरणाक लागून ह्या कावजेने लागून भिरांती लागून कश्टांत आसा सोम्या. आज तुजी दाय तांचे दाखय सोम्या. तुज्या पांयां तळा हांव रावतलो. सक्कर सांगाता तुज्या वाटेन हांव चलतलो. सक्कर वडल्यान तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचोना. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमचे कश्ट बेजाराय गंत दूख सगळे आमचे कश्ट समाजचे पिडा शिडा सगळे आमचे सवयो पातकाचे कटे करणे आसात. पायताचे पातकाचे वाटो आसात, पातकाचे ओटणी आसा. सगळ्यो सोम्याच्या पांयां समर्पण. आमची हर एक पिडा शिडा तकली पडापड पाटीन दूख, पेंकडान दूख, पाय दूख हर एक
पोटाली तू हर एक समर्पण आमची तकलीफ विराय कंत बेजाराय विरांती दडदड आणि हर एक सोम्या समर्पण हालेलुया 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 सोम्या तुझ्या नावानं मागता सोम्या तुझ्या नावानं मागता ते आम्हाला रगात या तांचे शेणाय आम्हाला रगातांची शेणाय सोम्या ते आम्हाला त्या बळान मागताना कंच्या वाईटाचा प्रभाव पिढीचा प्रभाव पातकाचा प्रभाव कोणतो याकडे असा झाला त्यामुळे त्या बळान बांधून हुमटू का पालवांच्या उजागा नाश करता सोम्या सगळे वाईट सगळी पिढ्याशिरा पुष्पण नाश जाऊ आणि किती पाठी यानं जाऊ सुटका जाऊ यात घडी अंका सर वाईट आतावून वाईट सवय आतावून वाईट ओढणे आतावून पिढे शिरे तावून सुटका जाऊ सोम्या तुझ्या नाव आणता सुटका बसायचा सोम्या हालेलुया 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 शाला ला 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 शियाला शाला मला पला शाला हालेलुया 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 अर्गा वगळा स्तुती महिमा जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 सुम्या वळायची पोहिदा सकत तांच्या दही तांच्या मध्ये केस पाय नागची मुसर तांच्या शिराणी रक्त नळाणी अरे सणानी पुढची अरे बघा जीव करा पोहिदा सकत वळून तांका फळ भलायकी आशीर्वाद सुख संतोष समाधाने संतोषान भलायकीन ताका बर सोम्या नव्या जीवान ताका बर नव्या भरोश्यान भरोसे मेटाका फुडें ताका कृपा दी सोम्या भरोसे फुडार ताका दी सोम्या हालेलुया 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 तुझो हांव करता तुझो हांव करता जेजू सक्कर सांगाता हांव करता आमी जेजूची आतानी सदा तुझ्या पांयां तळावर रावतलो तुझ्या वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुझ्या वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना देवाच्या पवित्रात्म्या मागया आतां देवाच्या पवित्रात्म्या मागया जेजून आमकां बसायला पवित्र आत्मो ये नाकात आवाज तुमच्या संग सदांनी सांगिल्लो हांव म्हजो आत्मा तुमकां पाटे येता तो आत्मा आमच्या संग सदांनीत रावता आमकां जाणवाय कितें बुधगटायन भरता आमकां सांगा दिता आमचे बेन धांवडायता धैर्यान भरता पाता आमी करूंक आसतना त्या वेळार तो आमकां थंयसर घडयेन सांगता हळे पाता करी नाका अंतस्कर ताळो जावन तो येता आनी आमचे एक सुरपणान तो सांगात येता त्या पवित्रात्म्या आमी आज आमी उलो मारया त्या पवित्रात्म्या उलो मारया पवित्रात्म्या उलो मारया देवाचो पवित्र आमच्या देवण येवन दी आनी आमकां त्या पवित्रान भरोवन दी भावानात्माने प्रिया भावानात्माने इळिदु बारा ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಬೆಕ್ಕಿಂಗೆ ಪೋಯ್ತತ್ನೆ आमच्या बदकात ये सीनाय ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ आत्मदाह तीर्सबार हालेलुया 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 एक घडी पण बावून तरान देवान आमकां दिल्लें धैर्य बुसावण
बोक्साने भलायकी समाधान संतोष सुस्निकाय सगळं आम्ही अनुभव करूया. अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumia Jesu. पगडाप तुका सुमिया जेजू Poglap tuka sumia Jesu. महिमा तुका सुमिया जेजू Mahima tuka sumia Jesu. दिमी कल्याण साखरमध्ये बेसांग घेऊन गायते जाऊया सगळे आमचे समर्पण करूया. विशेष म्हणजे पातकी सही पातकी वडण्यो पातकी सवय सकट समर्पण ते सामाय प्रतानंत आमकां कुडीची मोतीची आत्मे भलायकी जेजू absence दिता देखून हे बेसांवान संपूर्ण तरेन भलायकी आमी जोडया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विशी सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टान उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो परसदांस आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीचे रक्ता पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. ह्या वरवीं आमची पातकां आमकां भोगोस आनी पातक्या सगळ्या परिणामांतल्यान आमकां निवान कुडीची मोती आत्म्याची संपूर्ण भलायकी आमकां मेळोवन सदां तुजी स्तुतीकाचे बाग आमकां फावो जावं जो जियेते राज करता ससनाच्या ससना. भयणीनो आज हांगार गामी सांदिल्ली आहात वॉल्टर मोंतेरो जें काळाकाळी मंजा अशेंच कुटुंबाची सगळीं कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर गामी स्थिता आल्फोन्स डिसोजा आनी कुटाम बांदोडी आनी एकल्याच्या घरच्या आल्मा बसत तुमी दिला तशेंच आज गुंड्याक दान दिलां आल्फोन्स डिसोजा आनी कुटाम बांदोडी
तांची हृदय बसोवती मागया आमकां हांगासर त्या सा मस्तो दिल्ल्या सगळीं त्या सा आमी समर्पिता विशेश जावन भुरग्यांक आतां परीक्षा सुरू जातात भुरग्यांक CBSE परीक्षा ह्या दिसांनी सुरू जातात सकट आमच्या भुरग्यांक बसोवता मागीर परीक्षा बरोवच्या आनी तांची परीक्षा बऱ्या हातान जावचे खातीर बळ भलायकेन आमची भुरगीं उरच्या खातीर हांगासर त्या सांगल्ल्या सगळ्या आमच्या युवाजनांक पिडेस्तांक समेस्ता बसोवती आमी ह्या मिसा वेळार आमी मागता विशेश आज आमचो सगळो भाव सरलो तुमी जाणात ल्हान प्रायर एक्सिडेंटान नेणटें बाळ 5 म्हयन्याचें आनी थंयसर तरणाटी स्त्री आसा ताची तांकां बुजोवन मागया सरल्याच्या आत्म्याक आमी मागया हांगासर मीस पेटोवंक आमी आयते जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाव भयणो पिडांक वखदां आसात पूण देवाचेर पातयेनी गरज जेजूच्या स्पर्शा वरवीं सबार पिडेस्त बरें जाल्लें आनी हेंच निदर्शन आयच्या सुवार्थ्यांत आमी पळयता आज पवित्र सभा भगेवंत सिरील आनी मेथोदियस हांचें स्मरण करता जेजूचो अनुभव जावन जेजूचो स्पर्श तांणी हेरांक दिलें आनी हेर जेजू थंय परतलें आज हांचें स्मरण करता आसतना आमी जेजूचो स्पर्श आमच्या जिवितांत अनुभव करच्याक ह्या मिसा वेळार आमी मागया पवित्र बलिदान फोव तरेन भेट आमच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया काळजांत हांव दूख धरतल्या बोक्सांनी दिमच्या तुका बापान धाडला समिया काकोलकर तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकोलकर आमच्या खातीर विनाती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय समिया काकोलकर सर पदवेदा देव आमची काकोळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्वेस्परा समेस मनशाच्या तारोका भगेवंत सिरील आनी ताचो भाव मेथोदियस हांच्या शिकोवणेन स्लावनियांच्या पुरजांक तुज्या स्वताचो उजवाड तुवें दिलोय तुजी शिकोवन आमच्या काळजांत आनी मनांत कसय आनी आमकां एकच भावार्थांत एक पोटान तुका संपूर्ण एक वाकानंग पावय आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनान उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप सिरेस्परा देवान रचल्या सर मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार ताणें स्त्रियेक विचारले बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां स्त्रियेन स्वरपाक जाप दिली बागेच्या रुखाची फळां तुमी खावयेत पूण बागेच्या मदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्ही ती आपडूंक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतेल्यात तेदना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें ना तुमी मरची नात देव हे जाणा जेदना तुमी ते खातात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातेल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूप पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर अशें योग्य जाल्लो म्हूण बगलें देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें उपरांत आपल्या पोतिकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें तेदना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें देखून तांणी आंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली तेदना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेन सोलोन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सरेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली देवाचे उतार श्लोक जांची पातकां बोगसल्यान तो मनीस बगे जांची पातकां बोगसल्यान तो मनीस बगे
गुन्यांवाचे बोक्साने जर मेळ्ळें पातकाचें खत धुवन काडलें मनीस कितलो भागी सर्वेस्परा मुखार कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्या अंतस्करणान कपट ना तो कितलो भागी श्लोक जांची पातकां बोगसल्यान तो मनीस भागी पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो म्हजें पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिलें श्लोक जांची पातकां बोगसल्यान तो मनीस भागी देखून भक्तिवंत मनीस आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं तवळ बुडतगोलस येव आनी उदक उंच सोडूं पूण ताका तें लागचें ना श्लोक जांची पातकां बोगसल्यान तो मनीस भागी तुंच म्हजें आश्रय कोठें आकांताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळून धरताय म्हजे भोंवती जैताचो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय श्लोक जांचे पातकां बोगसल्यान तो मनीस भागी उद्गार पुताची उतरां आयकूंचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेर मुखासन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरा गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो हांगा लोकांन एका बऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जय म्हणून तांणी मागलें जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी कान ताचे जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफता म्हणजे उक्तें जा तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो ही गजाल कोणाक सांगिनाये म्हणून जेजून थंय आसल्यांक ताकीद दिली पूण जितले चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतलो तितले चड ती गजयत गेली आनी आयकल्ली सर विजमी जावन म्हणटली आणी सगळें बरें केलें बऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोण्यांनी सयत उलयशें केलें देवाचें उतार वखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मानाक आणि महिमे आमच्या नित्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा आमच्या प्रार्थनेचेर दिश्ट घाल आनी सर पातकांतली वांका वाठय. हांगा आमी तुका भेटयतां त्या जेजूच्या रक्ता वरवीं नितळ जावन भाव भयणीच्या मोगान बरोवन त्याच रक्तान जोडलेले सोडवण्याची बरी काबार आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी मध्ये परगटूंक आमकां आदीक आयती जायशे कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगेवंत सिरील आनी मेथोदियस तुज्या भक्ताच्या मनाक हे परब संभ्रमंक तुज्या पवी सभेत फावो करताय. तांच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. तांचे शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ईद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सुसूंक विचादी ताणें वुंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेव्हा जतस एक हाल्स घेतली तुका नव्या दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सोसनीक कराराचे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत वारोवतले. हे म्हज्या व्हडा आसा करात. बावार्थ सोगत परगतुया. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवंतपणासो मी भक्तीपणी उडास करता. ओ जिवीत संवंड आनी सोडवण्याची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटलेल्या मासमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पेटे पाल आमची गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती तिजो पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन सिरील आनी मेथोडियस आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तें सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
समयान आमकां मागोवंक शिकयलां तें मागणें आतां आमी भक्तीपणान सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवी जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी कशी सरकार जाता तशी समजरा जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका. पुरवायतंतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायतंतले आमकां निवार, दया करुण्याची वितान सबस काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सरस्वती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळयावो जावन आसा जेजू पिडेस्तां गूण करता आनी आमकां तो ताचे स्पर्श दिता. जेवणाका पेलेली आमी सुभागी. समया तुवें म्हज्या भितर आमच्या म्हाका पळोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोण म्हाका ससनाच्या जमिताक सांबाळ. प्रार्थुया. देवा आमच्या बोमगाळ बापा, धर्मदूतांच्या शिकवण्यावरी परगटलो भावार्थ भगेवंत सिरील आनी मेथोदियसान जतनायेन राखलो आनी ह्या क्रिस्ता लोकांमध्ये विस्तारूंक तो उर्बेन वावरलो. तोच भावार्थ आमच्या जिणयेंत बाळगून वाडोवंक आनी आमच्या भोंवतणीच्या क्रिस्ती लोकांमध्ये व्हडा उर्बेन विस्तारूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या पवित्र जेवणान आमकां बळ मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. ह्या सांजे रांगा येवन मागण्यांत वेळ करशिल्ल्या खातीर आनी पेल्या पासत मागिल्ल्या खातीर तुमचो उपकार उरता. हांगासर उंड्याक आज दान दिलां आल्फोन्स डिसोजा आनी कुटाम बांदोडी, ताचे पासत ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हिरा त्या पासत मागता. एका शुक्रारा उंड्याक दाणी जाय पडटात, तुमी आमचे लागीं दिवी येता. आज व्हिडिओ काडून हांगासर आमकां कोमो करूंक आयला. अनुपम दिव्या वाणी तांचें चॅनल आसा, ताचे मार्फत आमी कितें मागणें करता ते सगळे संवसार प्रसार करतात. तांचो आमी उपकार बावरता. प्राणी ताना वाजंत खेळोन कोयार लीड केला. तशेंच हांगासर सिस्टरांनी आनी आमच्या सोनालान कुमो केल्या, टिचरीन कुमो केल्या. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर ह्या उंड्याचेर आतां मागणें करया. सगळींच्या बोमगाळ बापा, आमचो दिसपडटो ग्रास तूंच आमकां दिताय. हांगासर आज हे उंडे तुवें फावो केल्ल्या आमी अर्घ्यान दिता आसतना
हे उंडे दान दिल्ल्याचेर ताचे कुटुंबाचे बेसांव घाल आनी उंडे कोण शेवता तांकां सुमेस्तांक बळ भलायकी मेळोवन दी कुडीची मोतीची आत्मीय भलायकी मेळोवन तुवें स्तुती कर जिवोवचें बरोवशें जिवोवचें भक्तांक मेळोवन दी तुवें बेसांव ह्या उंड्याचेर उंड्या सोतेल्याचें घाल हें मागता ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. Our comes